रेसिपी। तर आज हांव येयला मुगे न्यू रेसिपी बारा आणि आज हांव करता ब्रिंजॉल ग्रीन मसाला करी। तर तुम सगळ्यांनी आमट ती खायला आसले ते रेड आसता म्हणून आता तुमका ग्रीन घेरेला। तुम्ही ग्रीन ट्राय कराय आणि तुमच्या फ्रेंड्स वांगडा शेअर करा। व्हिडिओ लाईक जाल्यार लाईक कराय, शेअर कराय आणि सबस्क्राइब कराय। या आमगे रेसिपी करपा आणि हांव तुमकां लास्टार टेस्ट करून सांगतलो। तुम कोणेय केलो हा जाल्यार म्हाका कमेंट्सात सांगाय आणि मुगे ती मशरूमा बीन रेसिपी तुम ट्राय केली जाल्यार म्हाका कमेंट्सात सांगाय। ओके, आणि आता आमी या आमगे रेसिपी करपा। सगळ्या पहिले दोन आंगी घेयले, तेका क्यूब्स कट करपाचे आणि मागीर मिठा उदकान घालपाचे आणि हिंगा ओत नाल्ला रोस काढा आणि आयदनां दोला आणि आज सगळो मसाला दाखयता हाडपा। हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून जिरे, कालाफुरा, मिरिया, धाकलो तिकी कुडको आणि 1 टेबल स्पून सामार आणि 2 चिटे मिरसांगो आणि कोथमीर थोडी घेयल्या आणि लसणी 5-6 बोय घेयले आणि आमसण तुमक जाय जाल्यार एनाग्रू यूज करपा जाता। हो आख्खो मसाला आणि हिंगा एक पियाव लांब कट केला। आता हांव सगळो मसाला प्लेटी हाडलो न्हू, तो मिक्सरान घालता आणि त्याच बारीक पेस्ट करता आणि येदेशें उदक घालपाचें। अशें करून क्यूब्सान कट करपा जाय आणि मागीर ते मीठ लायन उदक घालून दवरला। आता गॅसाची एक कायल दवरल्या आणि तितून थोडेशें तेल घायला आणि तेल मातशें गरम जावपा जाय। आणि तेल मातशें गरम जालें म्हणटरीर तो पियाव कट केलो आसलो न्हू तो घायला तितून आणि तेका बरोबर फ्राय करपाचो, मातशें गोल्डन ब्रावन जावपाचो। आता पियाव बरो अशें करून जालो म्हणटरीर तितून हाफ टेबल स्पून साखर घायल्या आणि मातशें टेस्ट वाडपाक आणि मागीर तेका बरें करून मिक्स करपाचें आणि आंटू घायला तें अशें करून जावपाक जाय आणि मागीर तेका ते कायलीन घायला आणि मागीर तेका बरें करून थोडीशी मातशें हाडून आणि ते हाड्यान घाल म्हणटरीर तेका बरें करून भाजपाचें आणि मागीर हरकोत येयले म्हणटरीर ते मिक्सरान उदक घालपाचें आणि मागीर ते हितून घालपाचें पॅनां आणि तो पातलेलो रोस काडलो न्हू तो घायला आणि तेकाय घालून बरें करून मिक्स करपाचें आणि ती आंगी उदकान घालून दवरलो न्हू तेंचें उदक भायर मारपाचें आणि मागीर ते आंग्या पिसीस तेतून घालपाचें आणि मागीर ते धांपपाचें आणि मागीर ते हिंगा शिजली। आता तितून पातलेलो रोस घायलो न्हू, आता तितून तो दाटे रोस दाखयलो न्हू तो घायलो आणि तोय घालून बरें करून मिक्स करपा तेका आणि मागीर टेस्ट बीन करून चोया कितें जाय बीन जाल्यार आणि आतां तेका मातशें करून शिजोवपाचें आनी मागीर बंद करपाचें। आता टेस्ट करून सांगता आंगी केस जालें ती आणि तुमकां जाय जाल्यार तुम चपाती बराबरूय खाया। बरें जाल्यार आनी आंगी फ्राय केलो आहा आनी मागीर मेळया बाय। व्हिडिओ लाईक केलो जाल्यार लाईक कराय, शेअर कराय आणि सबस्क्राइब कराय।